मोगाच्या बाबा भयणीनो, तुमकां सोमेस्तांक बरो दीस हांव मागतां आनी बाळोक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताचे उल्हास. फाटल्या 9 दिसांनी हांगासर येवन आत्मीक जिविताच्या संपूर्ण कायाचेर ध्यान केलां आनी आज आमी संपूर्ण कायाचे शिकार जावन आसच्या बाळोक जेजूक दिन वासून हें फेस्त आचरितां. सोमीस संपूर्ण आनी एकमात्र संतोष म्हूण जाणा जाल्ली कार्मेलीत सांतीन अविलाची सांतेरेस आपल्या एका काव्यांत अशें बरयता: कितेंच तुका दोशी न जावं, कितेंच तुका विर्यार करी न जावं, सर्व संगती पाशार जातात, देव मात्र शाश्वत. सोसणिकाय सर्व संगती जिखता, ज्या कोणा संगी देव आसा ताका कितेंच उणें ना, देव एकलोच पुरो. पयले सोदा सर्गीचे राज म्हणल्या हुतराकाल हे राज भायर खंयसरी खंयच्याय वस्तूंनी न्हय, बागार आमचे भितरच आसा म्हणून समजोवचें गरजेचें. इमॅन्युएल जाल्लो देव आमच्या आत्म्यान वस्ती करता आसता आज आमी ताच्या बाळपणाक मान करतना नाजारेतीन वाडलेल्या जेजूक आपल्या बापा थंय आसलेलो अखंड मोग आनी विश्वास आमी आपणावया आनी बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या थंय एकवटून संपूर्ण संतोषाचें आनी आत्मीक सुटकेचें जिवीत जियोंक तोच बाळोक जेजू कृपेन बरोवन दी म्हूण मागया. आज सर्व भक्तिकां पासत मागतेले हांव. ह्या पुणशताक येवन बाळोक जेजू थंय मोग आनी सवस्थकाय आशेवच्या अर्येकल्याक बाळोक जेजूची शुभाम आशिर्वाद लाभ म्हूण मागया आनी प्रवेश गिता द्वारे हें दाबाजीक फेस्त मीस आमी सुरू करया. बरी काळजान मंदिरान जमल्या, गितां गावून तुका हरसिता. दैवीक उतर तुजे आयकूंक आशेता, सर्गी जेवणान तुज्या बागेता. संतोष बरी काळजान मंदिरान जमल्या, गितां गावून तुका हरसिता. तुझे आयकूंक आशेता, सर्गी जेवणान तुज्या बागेता. खंयसर दोगवात एक जण मेळटा, म्हजे नांवे मागणे करता. आसतलो हांव तांचे मार्गार, सोम्या तुवें आमकां सांगला. उतरार पातेवन आमी आयल्या, तुज्या नांवान बापाक हरसिता. संतोष बरीत काळजान मंदिरान जमल्या, गितां गावून तुका हरसिता. दैवीक उतर तुजे आयकूंक आशेता, सर्गी जेवणाक तुज्या बागेता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. जेजू बाळकातय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या फेस्ताचो विशय जावन आसा सुमयान तूंच म्हाका पुरो. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी जायते वावुरतां, कश्टतां, जानवाय जोडटां, कित्याक आमचें जिवीत संतोष बरी जाय जंय, अर्थ बरी जाय जंय म्हूण. आविलाची सांत तेरेज कार्मेलीतांची घडणार ती सांगता तिच्या जिवितांत कशें देवाचो संबंध वाडोवन ती यशस्वी जाली गी. आनीक ती निमाणें सांगता, जर तर जेजू आमचे थंय आसा, जेजू आमच्या काळजा भितर वस्ती करता, ताचे ते आमचो संबंध आमी घट करता आनी गुंडायक आमी
गुंडायत जिवंक आमी प्रयत्न करता त्या दळा आमकां कोणाचेंच बेना आमच्या कश्टांत झुजूंक आमकां धैर्य बळ मेळटा देखून ती सांगता सोम्या तूंच म्हाका पुरो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी खंयच्याय तरान आमच्या पातका वरवीं देवाक आमी पयस केलां तर ताची दूख धरया बोगसाने मागया आमची मोना आमची काळजां नितळ करया हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी तयार जमया हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसार सांगता मनान चिंतून आनी तोंडां उसारून वायट वादरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसत घेवन सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता सपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन. प्रार्थया प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडून केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दादोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण बत्ती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेतान राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ना. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. फराओ लागीं पावलो तेन्ना इस्रायलितांनी आपली दिश्ट उबारली आनी अचानक इजिप्तकार तांचे फाटल्यान येतले तांणी ते पळयले. ती भियेन तरतरलीं आनी तांणी सोरेस्पोराक बोब मारली. तांणी मोयजेक म्हळें, इजिप्तांत फोंड नांत म्हणून तुवें आमकां ह्या अरण्यांत मारूंक हाडलें. आमकां इजिप्तांतली भायर हाडून तुवें आमकां कितें बरें केलें. आमकां आमचे इतल्याक सोडूं, आमी इजिप्तकारांची सेवा करतले अशें आमी तुका इजिप्तांत आसतना सांगूंक नावें. आमी ह्या अरण्यांत मोरच्या बदलाक इजिप्तकारांची सेवा केल्ली जाल्यार चड बरें आसलें. मोयजेन जाप दिली, भियेनाकात, तीर रावा आनी सोरेस्पोर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्यात. सोरेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. सोरेस्पोरान मोयजेक म्हळें, तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय. इस्रायलितांक फुडें व्हरूंक सांग, तुजी बेतकाटी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्रायलितां दर्या मदें सुक्या धरणीर वयल्यान चलतलीं. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पोरा तूंच मुझें दायज. सर्वेस्पोरा तूंच मुझें दायज. सर्वेस्पोरा तूंच मुझें दायज. सर्वेस्पोरा सांबाळून धर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्पोरा लागीं हांव म्हणटा, तूंच म्हजो धणी आनी म्हजो दायज आनी पिवण पात्र. म्हज्या जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्पोरा तूंच मुझें दायज. म्हाका बुधबाळ सांगतल्या सर्वेस्पोराक हांव दिन वाचता. रातींचे पर्यान म्हजें अंतस्करण म्हाका तें उगडासाक हाडता. सर्वेस्पोरा सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हज्या उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस्पोरा तूंच मुझें दायज. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळता. म्हजी कूड लेगून सवस्थकायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळान सांडसोनाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसाडाय देखूंक दिवसोना. सर्वेस्पोरा तूंच मुझें दायज. सर्वे
Alleluia, alleluia. 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 दिसो आयसो आनंदाचो आमकां सर्वांक संतोषाचो सौम्या देवाक दर्शन गावचो उपकार आठोवन अर्गां दिवचो Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू आनी ताचे शिस पैनकन वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. ते मार्था नांवाचे एके स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयां सरशी बसोवन ताची शिकोवन आयकताली. पूण मार्था जायती सरबराय करच्यार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, सोम्या, म्हजे भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडलां. हाचे विशयांत तूं कांय खबरेर नाय मू. तिका तितके म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्था मार्था, तूं सबार संगते विशांत खंत हुस्को करनासाय. पूण गरजेचें एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काडन वचचें नात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता बाळोक जेजूची वार्षिक परब संभ्रमोंक हांगासर जमलेल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या पेस्ताक जोक्त विशय आमी विंचून काडला. नियाळोंक तशेंच आमच्या सालत्या जिवितांत तो पाळोंक. तुंस पुरो सोम्या. मोगाचेनो थोड्या दिसां आदीं एका फंक्शनाक एका कार्याक हांव पावुल्लो. जायतो लोक थंयसर कुटसल्लो. सबार भुरगीं तीं आसलीं, धाकटीं धाकटीं भुरगीं तेणे हेणे धांवूनच आंगणांत खेळून आसलीं. एका दिसांनी एका भुरग्यान जोर रडोवंक सुरू केलें, मम्मी म्हाका जाय, म्हजी मम्मी ना. भुरग्याची रडणें आयकल्लो निर्वाहाक मायकार एनावन्स करूंक लागलो, असलें एक भुरगें हांगासर रडतेत आसा. ताचे आवयचें नांव तें सांगूंक कळना ताका ल्हानशें. त्या देखून ताची मम्मी खंय आसा जाल्यार दया करून कितले बेगीन जाता तितले बेगीन तिणें हांगासर येवचें. हें आयकल्लेंच एक आवय धांवून धांवी त्या भुरग्या लागीं आयली आनी आपल्या आवयक पळयल्ल्या त्या भुरग्यान उडोवन वचून त्या भुरग्याक वेंग मारली आनी येदोळ म्हणसर रडून आसलें भुरगें शांत जालें. रडणें ना, रुदान ना, कांयच ना. हसून हसून आपल्या आवयच्या गोपांत तें लिगलें. मोगाचें न्हू,
एक नेणतुलें भुरगें एक बाळशें आपली आवयस पुरो म्हणून सांगूंक सकता तर आनी आपणाचे कश्ट आपणाचे भिरांत आपल्या आवयच्या गोपांत लिगोवन मम्मी तुस म्हाका पुरो म्हणून सांगूंक सकत तर देवास्वान बोग जोडली ताची रुंदाय ताची गुंडाय आनी ताची गोडसाण साकल्ली आमी कितें सांगूंक फावो. आयच्या पयल्या वचपांत एक घडीत आमी आयकलें. इस्रायल लोक इजिप्ताच्या गांवांत तावन वेता आसतना फाटल्यान आमच्या इजिप्ताच्या सैन्याक पळोवन भियेलो तरतरलो आनी जेन्ना मोइजेन तांच्या आदाराक आयलो देवाच्या शक्ती वरवीं सर्व कश्ट तांणी विसरले आनी भविष्य ते सांगूंक शकले सोम्या तुंस म्हाका पुरो. इसाया प्रवादी हेंच सांगता एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळशाक विसरत गाय आपल्या कुस्वाच्या भुरग्याची ती दया करची नांगी पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरोचो ना. पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या ताळवेचेर बरयलां म्हणटा सर्वेस्पर. मगाच्या भावा आनी भयणीनो सोंप्या उतरांनी सांगचें तर सर्वेस्पर आमचे संगी सदांच आसा. तो आमचें बरेंपणूच आशेता. ही इज नॉट ए गॉड स्पेक्टेटर गॉड. पयस रावून आमची सोबाई पळोवचो देव न्हय तो. बगार आमचे सवें आमच्या सुखांत आमच्या कश्टांत आमच्या संतोषांत वांटेरी जावचो आमचो सोमितो जावन आसा. त्या देखून ताका आमी म्हणटा इमॅन्युएल गॉड विथ अस. आनी त्या देखून मगाच्या भावा आनी भयणीनो ह्या दिसा आमी नियाळचो विशय जावन आसा म्हज्या आनी देवा मदलो आसचो तो संबंद. सोम्या तुंस म्हाका पुरो. सोम्या तुंस म्हाका पुरो म्हणटाना ही एक मानसीक वा सेंटिमेंटल बोगणा न्हय. बगार ही एक जिविताची खात्री जावन आसा म्हणून आमी समजून घेवंक जाय. सोम्याचीं उतरां आसात. हांव सदां काळ संवसाराचे आखेर पर्यंत तुमचे सवें आसतलो म्हूण उगडास दवरा. ताचेरच आमचो भरवोसो ताचेरच आमचो विश्वास आनी तोच आमचें जिवीत जावन आसा. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी सांगूंक पुरो सोम्या फावो सोम्या तुंस आमकां पुरो. सोम्या आमचे सवें आसा आनी तोच आमकां पुरो म्हणल्यार ह्या चिंतपाक असलें जिवीत आमचें जायच जाल्यार वा ह्या शेवटाक आमी पावो जाय तर मोगाचें न्हू सोमको जाय आसली वाट फाटल्या 9 दिसांनी आमी नियाळ केल्या. आनी आज ह्या दिसा त्या नियाळ मुंदरसून व्हरून आमी सांगूंक शकता सोम्या तुंस म्हाका पुरो. गेल्या त्या 9 दिसांनी आमी नियाळ मात्र करूना. बगार 9 सांतांचें जिवीत काण घेवन तांणी आपल्या जिवितांत ताणें शिकोवण्यांत कशें ही वाट सोमकलें म्हणलें आमी समजून घेतलें. देव जावन आसा संतोश मेकळेपणाचें जिवीत कश्टांक वेंग मारन देवाचे कृपेन कलतेपणी स्वा समजणे मुखांतर क्रिस्त जीन जियेल्यार मात्र सोम्या तुंस पुरो म्हणलें जिवीत आमचें जाता. सोम्या तुंस पुरो ही उतरां कार्मेलीत सांतीन मागण्याची मेस्तीर्ण इगर्ज मातेची दोतोर जावन आसची आवेलाच्या सांत तेरेजाची. आमचे परीस सद्या कुटुंबांत जल्मून जिविताची सबार सवालां तिणें फूड केल्लीं. कठीण पिडा मात्र न्ही आसतना कार्मेलीत वर्तीचें सुदारण करतना भोगुल्ले कश्ट विविध कोव्यांतां स्थापन करतना मेळिल्ले ते कोडू अणभोग जायते जाल्यार तिका आसली एकच पातयेनी जर सोमी म्हजे सांगात आसा हांव सगळें करूंक शकता. त्या देखून ती बरयता कितेंच तुका दोशी ना जावं कितेंच तुका
विरार करिना जावं सर संगती फाशार जातात सर संगती फाशार जातात देव मात्र शाश्वत सुस्निकाय सर संगती जिखता जो कोण देवा संगीची येता ताका कितेंच उणेना देव एकलोच पुरो मगाचे न्हू हे खावान चिंतून बरयल्लें न्ही नियाळ करून सोब गुंतुरले न्ही बगार आपल्याच जिविताचो अनुभव आपल्याच जिवितांत कसो सर्वेस्पर देव तिच्या गरजांक पावलो हे विशयांत नियाळन आपल्याचें जिवीत म्हणले बरे हे तिने लिखलें जावन आसा सांत तेरेजाक हे सोम्याच्या जिवितांत शिकल्ली जावन आसा सोमी देवा बापाचेर दृढ पातयेन जियेल्लो जावन आसा सगळ्या कांतांनी कश्टांनी सर्वेस्पर देव आपलो असो बाप आपणा संगी आसा म्हणलें जिवीत ताचें जावन आसलें एक द्रश्टांत तुमचे मुखार दवरचें जाल्यार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो गेसेमनी मोळ्यांत सोम्यान केल्लें तें मागणें बापा साध्य जाल्यार म्हजे वयली ही काल्सनी वार थिंसरच सोमी रावना मुंदरसून तो म्हणटा तुजी कुशी वय जाल्यार मात्र हांव हें जावं दी म्हणजे ताची उतरां जावन आसलीं बापा तुंस पुरो जर तूं म्हजे सांगत आसाय जाल्यार खंयचोय कुरीस खंयचे कश्ट म्हाका कश्टांचे जावचे नात बगार तुजेर पातयेन हांव मुखलें मेट मुखलें मिसांव संपूर्ण करूंक येता बापा तुंस म्हाका पुरो तर मोगाच्या भावान भयणीनो तुंस म्हाका पुरो सोम्या तुंस म्हाका पुरो म्हणल्या बरवशान सलती जिणें जियोवची आमी सगळीं कशें जिणें जियेचें म्हणून आमी समजून घेवयेत दोन विशय मोगाच्या भावान भयणीनो आमच्या जिणेंत पाळोवचे प्रयत्न करया पयल्यान पयलें दृढ पातयेनी भोव गरजेची सोम्याच्या आनी ताच्या शिकवणेचेर बांदिल्लें आमचें जिवीत जावंक जाय जेजू आमच्या जिविताचें खडाप म्हणलें आमी समजून घेवंक जाय तेंच जेजू दोन बांदप्यांची ओपार आमकां शिकयता आसतना स्पश्ट करता जो कोण आपलें घर रेवेर बांदता बांदून संपूर्ण करच्या पयलेंच तें कोसळून पडटा पूण जो कोण खडपाचेर बांदता ताचें घर ससनाक बळटा मोगाचे न्हू पातयेनी सड जय जाल्यार आमकां सोम्याची खरी वळोवक जाय आनी ती वळोवक मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमकां मेळची आमच्या आनी सोम्याच्या संबंदा वरवीं आनी हो संबंद स्थापन करूंक एकच वाट जावन आसा मागणें प्रेयर इज द ओनली डोर टू नो क्रायस्ट म्हणटा सांत तेरेज दुसऱ्या उतरांनी सांगचें जाल्यार सोम्याची वळोवक मागण्या वरवीं आनी ध्याना वरवीं मात्र जाता ती शॉर्टकट्स वा रिंग रोड मोगाच्या भावान भयणीनो खंडीत जावं नात त्या देखून आमचें जिवीत आमी सदांच सोम्याच्या शिकवणेचेर दृढ पातयेन बांदूंक प्रयत्न करया दुसऱ्यान शेगुणाचें जिवीत भोव गरजेचें जावन आसा सोम्या तुंस म्हाका पुरो म्हणून शेगुणाचें जिवीत जियेनासतना रावोंक सुलाभ सोमी तुंस पुरो म्हणून कोपेला भितर पूण शेता भितर दोळे दंपून मागोवंक म्हाकाय जाता तुमकांय खंडीत जावन जाता पूण तेंच जिवीत भायर समाजेन जिये जाय जाल्यार तुंस पुरो सोम्या म्हणून सांग जाय जाल्यार कश्ट आसा आमचें मागणें आमच्या शेगुणाच्या जिवितांत परिवर्तन जायचें हें शेगुणाचें जिवीत केवल करण्याक बऱ्या करण्या मात्र सिमी जाय नजो कित्याक जर इतलें जालें जाल्यार आमी सुखीदार जाता त्या देखून आमचे कश्टी आमी बऱ्या मनान स्वीकार करूंक शिक जाय आविलाची तेरेज म्हणटा जो कोण सोम्याक लागीं आसा ताका जडायसो कुरीस मेळटा दोज हू आर क्लोज टू क्रायस्ट हॅव टू बेर द हेवियस्ट क्रॉसेस मोगाचे न्हू आमकां हर एकल्याक सोम्यान मोला घेतलां हें आमी उडास दिवंक जाय
आपल्याच रक्तान आमकां हर एकल्या की मोगा आपल्या रक्तान ताणें आमकां मोला घेतलां आनी त्या देखून आमी हर एकलीं साकरां जावन आसात म्हणटा सांत तेरेज. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, जशें आमी संतोश मोगान स्विकार करता आमचे कश्टी आमी मोगान स्विकार करचे भोव गरजेचे जावन आसा. म्हणून मोगाच्या भावा आनी भयणी, नीज आध्यात्मिकता म्हळ्यार सोम्याचेच जिवीत आमचें करून घेवचें, ताचेंच जिवीत आमचें कर जावंका. आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्ले प्रमाणे मार्था मार्था तूं सबार संगती विशांत कंत आनी हुस्को करनासाय, पूण गरजेचे मात्र मोरयेन विसला आनी तोय कोणूच काडून व्हरून सोगसो ना म्हणटा सोमी. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमी उडास दवरूंक जाय की आमचें आपोवणें सोम्या संगी सोम्या तें जिवचें जावन आसा, पूण एक आळशी मनशांचें आपोवणें न्ही. कांय करूंक ना म्हणलें जिवीती न्ही, त्या देखून मार्ताचें जिवीती गरजेचें जावन आसा. तर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, कश्टांनी करण्यांनी मेलफंक्त दाखयल्ल्या सोम्याचो पाटलाव उतरांनी मात्र करूंक जायना म्हणले आवलाच्या सांत तेरेजाची उतरां आमी उडासा काडया. बाळक जेजू आमकां म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. मान केवल उतरांचो मात्र न्ही, मान जावंक जाय करण्याचो, नीज जिणयेचो आनी क्रिस्ती खऱ्या शिकोवण्यांत मांडून हाडलो जावन आसा. तर मोगाच्यानो, हे परब आमी करता आसतना बाळका जेजूक मान करून हे संभ्रम आमी संभ्रमतना मागया आमी त्याच बाळका जेजू लागीं. आनी जावन दी आमची उतरां आज मात्र न्ही, जिविताच्या हर एक घडये. सोम्या तुंस पुरो म्हाका, सोम्या तुंस पुरो. उबे रावया भावार्थाचें प्रार्थन. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू बाळकाक मान करूंक, ताका अर्गां दिवंक आनी तशेंच ताचे दान कृपा जोडून घेवंक हांगासर आमी सांगाता जमल्या. ह्या वेळी आमच्यो सर्गजो कुडीच्यो आनी आत्मीक सर्वेस्परा देव मुखार आमी दवरया. आमची जबाब बाळोक जेजू मुखांत्र बाप्पा आमचेर बेसांव घाल. पदवेदार बापा, तुवें दिल्ले जाणवाये प्रमाणे पवित्र सभेक जोगते मार्गदर्शन दिवंक तुवें विंसून काडलेल्या आत्मीक वडिलांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. संवसारभर विस्तारलेल्या पवित्र सभेक एक व्हड कुटुंब कशें लेखून या कुटुंबांतल्या हर एक भावार्थ्याक पवित्र सभा मोगाची, बरवशाची आनी साल्वासावाची करचे दिशेन आत्मीक फुडारपण तांणी दिवच्याक तांकां तुज्या कृपे देण्यानी भर म्हण मागता. बाळोक जेजू मुखांत्र बापा आमचेर बेसांव घाल. मोगाळ बापा, तुवें जायत्या धार्मीक भाव भयणींक आमच्या कुटुंबांतान विंसून कान संवसाराक पाठयल्याय. तांणी तांच्या समर्पित जिणेद्वारी संवसाराक एक नव्या जिविताची रूस लागोवंक आनी कमीर जावन सगळो संवसार मोगाचो आनी शांतीचो करचे दिशेन वावरूंक या वाटेर मेळचे कश्ट अडकळी धैर्यान फूड करूंक निरासपण भोगतना तुज्या कुर्साचेर दिश्ट लावन सकत जोडिशे तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर म्हूण मागता. बाळोक जेजू मुखांत्र बापा आमचेर बेसांव घाल. प्रितीच्या बापा, कुटुंबा जिविताक वेंग मारलेल्या समेस्त आमच्या क्रिस्ती भावंडा पासून तुका दिनवासता. मागणे, मोग आनी हुस्को आनी मिसांव म्हणल्या चार खांब्यांनी उबारिल्ल्या आमच्या कुटुंबांनी आपल्या उर्बेस्त जिणये वरवीं या संवसारांत सर्गीचो स्वाद प्रसारूंक तुज्या कृपे देण्यानी भर. कुटुंबाक फूट हाडच्यो सर सोक्त्यो उमटून उडय आनी वळच्या उदका देगेन लायिल्ल्या रुखा बरी आमची कुटुंबां फुलय म्हणून मागता. बाळोक जेजू मुखांत्र बापा आमचेर बेसांव घाल. दयाळ बापा, तूं सर देण्याचो दातार.
एकामेका हाताक हात दिवन बाळोक जेजूक मान करूंक आदार लाभयल्ल्या समेस्त दाणींक हित चिंतकाक स्वयंसेवकांक आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या समेस्त उदार मनाच्या भावा भयणीक तुजी दाराळ बेसावां घाल. तांचो त्याग आनी सेवा मानून घे. तांच्या सर योजनांचेर आनी वावराचेर आशिर्वाद घाल. या वरवीं सदांनी तांणी तुका लक्षिलान अणभव करूंक फावो कर म्हणून मागता हांव. बाळोक जेजू मुखांत्र बापा आमचेर बेसांव घाल. मोगाळ बापा, आयच्या या दिसा इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमल्या सर भावार्थी लोकांक तुजे थंय उबारता. ही भक्त सगळ्यांनी विस्तारूंक आनी अशें तूं संवसाराचो मोग करताय म्हणली बरी खबर संवसाराच्या पंतान पंताक पाठोवंक तुजे दूत जाण विंचून काडलेल्या आमा समेस्तांचेर तुज्या कृपे आदाराने बर. आमची क्रिस्ती जिणी नंदन कर. अशें सदांच तुका मान करूंक आनी तुज्या मोगांत एक कोटान जियोंक आमकां शिकय म्हूण मागता. बाळोक जेजू मुखांत बाप्पा आमचेर बेसांव घाल. आमच्या खसकी गरजा खातीर आतां आमी मौनपणी मागया. सर्गींच्या बापा, आमी उसारलेली ही आमची प्रार्थना तूं मानून घे. तूं आमचो बाप जावन आसाय. तूं जाणाय आमच्या जिवितांत कितें सर गरजेचें गे म्हूण. प्रत्येक जावन तुकाच आमी सदांच सांगाता घेवंक आनी तुज्या खुशा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक जाय पडतो भावार्थ आनीक धैर्य आमकां फावो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. हाडून आयल्या काणिकांची दयाळ मोगाळ बापा. पातकी वडतरी आयल्या हे घरी काणी करपूंक तुका. पातकी वडतरी आयल्या हे घरी काणी करपूंक तुका. वायन गुंडो तुका भेटोवन दिता. मोकाळजाचो आसमर्पिता. स्वीकार कर सोम्या मागता. वोत आमचेर कुरपे बेसांव. वोत आमचेर कुरपे बेसांव. वायन गुंडो तुका भेटोवन दिता. मोकाळजाचो आसमर्पिता. स्वीकार कर सोम्या मागता. वोत आमचेर कुरपे बेसांव. वोत आमचेर कुरपे बेसांव. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीधरा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोनान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजां उबारोया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा
दिन वसोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सपतेदारा आनी सस्ताच्या देमा सकाळी आनी सतय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. मोगान आमी ताचें मरण समरापता जिव्या बाबार्थान ताचें पुना जीवनपण परगडता. तीर भरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक आमी अत्रेकता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करोस्तो पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरोन सुसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पवची. त्याच बरी जवान जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसली. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत पातकांचें बुकसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत तें वारावतलें. हे म्हज्या उडासाक खरात. बाबा तसो गड पगटोया. जेजू तुझे मरण आमी समारंभा. तुझे पुनः जीवनपण आमी परगडता. तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडूनीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पूण जेवणपण असो बरो वस्तू मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरे देवाची माई संगती बागेवन सुजेदी सोपती बागेवन धर्मदुतां आनी सर आनी तुका मानोवन त्या सगळ्या भक्तां बराबर कुसो सांजो हांव आविलाची सांत तेरेज जेजूचे ल्हान फूल सांत तेरेज आनी तशेंच सर संता भक्तां बराबर सस्तनाच्या सुखान आमकां वांटू दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सबंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नात्रेतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सोर पतकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसो आमच्या माय मागसो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटलेले आमची काकुळ कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटलेले आमची काकुळ कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटलेले आमकां शांती दे मोगाळ भाव भयणीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಇತರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಮೌನವಾಗಿ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ गोवळी कारणक लागून क्रिस्त प्रसाद जिबेरस घेवन सो जिविताच्या मुंड्या तुये काळजान मोज्या भावार्थाच्या पैणां जामोजो
spuro maka somia tons maka puro tons puro maka somia tons maka puro तुम मुझो गोली करो माका तुम मुझो गोली करो Dios libertai todo un soro Dusmana taun kern faro Os gertai tundin soro Dusmana taun kern faro Tunspuro maka tunspuro Tunsmuso goli koro Tunspuro maka tunspuro Tunsmuso goli koro Tunspavo maka tunspavo Tuns mujhe वाटेक दिवो Tunspavo maka tunspavo Tuns mujhe वाटेक दिवो जीव दिलोय डाऊन काळो परवशाचे किरण पांकोन जीव दिलोय डाऊन काळो परवशाचे किरण पांकोन तुंस पावो माका तुंस पावो तुंस मुझे वाटेक दिवो तुंस पावो माका तुंस पावो तुंस मुझे वाटेक दिवो तुंस पुरो माका तुंस पुरो तुंस मुझो गोळी करो उभी राहूया. प्रार्थना. प्रीतिवान बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हणून तुवें येवजिले हे तुझ्या मोगाचे येवजणे बसून हो दिनवसनेचो यज संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटपलेली तुझी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचे नाव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नाव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सस्नाक वाकानूक आमकां फावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. मसात बाबा भयणीनो बाळका जेजूचे वार्षिक फेस्त आमी संभ्रमून आसा. 9 दिसांचे नोवेन करून फेस्ताक तयारी करून 3 दिसांचो संभ्रम आज आमी सुरवातला. तुज पुरो सोम्या म्हणलो संदेश घेवन हे फेस्त आमी संभ्रमून आसा. तुमकां सोमेजता बाळका जेजूच्या फेस्ताचे उल्हास पाटयता. हॅपी फेस्ट. हे मिसाचे बलिदान भेटयला आमचे प्रांतीय वडील भोव मानादीक चार्ल्स सेरावो सोमेस्तांच्या नावी तांचो आमी उपकार भोगता. जेजू बाळकाची आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. साप भेटोवणी केल्ल्या याजकांक देव बरें करूं म्हणटना आयच्या संदेशा वयर नियाळ दिला मानादीक बाप जोकिम रोड्रिगस कार्मेलीत याजक प्रस्तुत बेंगळूर ते आसात. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. मिसाक अपुर्बायेन गायन केल्ल्या पवित्रत्म्याची फिरगज बाजाल हांगाच्या कोयराक आनी हांचो कोयर मेस्त्री सायमन तुमकांय देव बरें करूं. बाळू जेजू तुमचेर आनी पवित्रत्म्याची फिरगज बाजाल फिरगजचेर विगाराचेर आपली आशिर्वादां वतून दी. देव बरें करूं.
भाव भयणीनो हो सगळो संभ्रम बऱ्या तरेन जाय जाल्यार साहित्याने सेवा दिल्या वाहून काढल्या आणि सांगतच उदार म्हणून दान दिला सकट बेनिफॅक्टरांचो हितचिंतकांचो मागण्याचो आदार दिल्ल्यांचो आणि सोमेस्तसो तुमचो उपकार भोवता जेजू बाळोक तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आपली आशिर्वादां वतो थोड्यो कळोवण्यो आतां संभ्रमीक फेस्त मीस 10:30 वरांचेर आसतलें देखून कोण 9 वरांच्या मिसाक आयल्यान दायकर्न तुमच्यो गाडयो जाता तितले बेगी पार्किंग एरियांतून भायर व्हरूंक विनंती करता कित्याक 10:30 पेडेस्त प्रायज तांच्यो वाहनां वयर येवंक आसात देखून दायकर्न सहकर्शया आणि संभ्रमीक मीस पाटणा दिएसीचे आर्चबिस्प अदीक मानादीक विलियम्सोस प्रधान याजक जावन भेटयतले ताचे उपरांत सांजेर 6 वरार संभ्रमीक फेस्त मीस आमच्या दिएसचे गोळीबाग अदीक मानादीक पीटर पॉल सल्डना प्रधान याजक जावन भेटयतले त्या मिसा पयलें 5,000 सडी दिल्ल्यांक मानाची वात आमी वांटतल्या फाल्यां फेस्ताचो संभ्रम आसा आज आयल्याय न्ही फाल्यां येवयेत मोगाचे आपोवणी दिता फाल्यां सकाळीं 3 मिसां 6, 7:15, 8:30 आनी 10:30 वरार संभ्रमीक फेस्त मीस भुरग्यां खातीर अदीक मानादीक ऑल्विन बारेट्टो सिंधुदुर्ग दिएसचे गोळीबाग प्रधान याजक जावन भेटयतले ताच्या उपरांत 12:30 वरार पळ्या मल्याळम मीस आनी सांजेर 6 वरार संभ्रमीक फेस्त मीस आसतलें तशेंच 16 तारखेर सकाळीं 3 मिसां 6 वरार कोंकणी 7:30 वरार इंग्लीश 9 वरार कोंकणी भाशेन आनी 10:30 परत संभ्रमीक फेस्त मीस आनी 12:30 वरांचेर कन्नडा भाशेन मीस आनी सांजेर 6 वरार संपण्याचे संभ्रमीक मीस आनी येवकारिस्तीक पुरशांव आसतलो ह्या सगळ्या संभ्रमाक तुमचो सहकार आमी आशेता ह्या फेस्तान वांटली जातल्या पासून मागोवंकी विनंती करता आज दनपारां मिसा उपरांत भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसतली देव बरें करूं बाळो जेस तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक आपल्या आशिर्वादांनी बरो उबी रावया मिसाचो आशिर्वाद सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो सोपदेदार देव बाप पुत्र आणि पवित्रात्मो तुमचे ताची आशिर्वादां वतो वसोनियात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बड उपकार एक कडी बोर मौन रवया बाळका जेजून फाव केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिवया बाळका जेजून फाव केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवन वार्षिक परब आमी संभ्रमून आसा ह्या पुणतळार येवन ताचे आशिर्वादां जोडूंक फाव केल्ल्या बाळो जेजू तुका जावं अर्गां म्हूण अर्गां पाठोवन दिनवाशी काळजान आमी मागता ये बोव उदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दाय केल्ल्या देवडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या जपाची माझी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातली देवीक मजत जोडून दी स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन निमाणें गीत बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन